विधानसभेन युती सरकाराचे बहुमत सध्या काठार, कारण कितलेशेच मंत्री दुयेत. तातल्यांक शक्य आशिल्ल्या सरकाराक रिस्क नाका म्हूण तांचे उपचार अर्दवट सोडून विधानसभेन मतदानाक येवचे पडले. मंत्री सुदीन आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस जाता नजो करून विधानसभेत मदीं मदीं येताले. फ्रांसीस गोंयान आयिल्लो, मात ताका विधानसभेन येवंक जमलें ना. मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचो तर हेल्थ स्टेटस कोण ऑफिशियली सांगूंक पासून तयार ना. 33% दुयेत, 8 मंत्र्यांचेर सरकार. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री. 2.5 म्हयनो मायज अमेरिकेक स्लोअन केटरिंग कॅन्सर सेंटर ह्या कॅन्सराच्या हॉस्पिटलांत उपचार घेवन आयिल्लो विधानसभा अधिवेशन सोंपोवन तो 9 ऑगस्टाक परत अमेरिकेक त्याच हॉस्पिटलांत चल्लो. 12 ते 15 दीस पर्रीकर अमेरिकेन आसतलो अशें सध्या थारला. फ्रांसीस डिसूजा शार उदरगत मंत्री. विधानसभा अधिवेशन चालू जावचे कांय दीस पयलीं दुयेंस वाडलें आनी मुंबय लिलावतीक 15 दीस उपचार केले. विधानसभा अधिवेशन सोंपपाक 2 दीस आसतना गोंयान आयलो, मात अधिवेशनाक येवंक ताका जमलें ना. सोमारा परत तो मुंबय उपचारा खातीर लिलावतीन एडमीट जाला. थंयच्यानूच तोवूय अमेरिकेन उपचाराक वचपाचो. पर्रीकर उपचार घेता त्या स्लोअन केटरिंग कॅन्सर सेंटरांत फ्रांसीस वतलो म्हूण सुत्रां सांगतात. सुदीन ढवळीकर PWD मंत्री. विधानसभा अधिवेशन सुरू जावचे कांय दीस पयलीं दुयेत पडलो. मतदानाक संख्याबळ कमी पडत म्हूण जाता नजो करून विधानसभेत मतदाना वेळार येतालो. अधिवेशन सोंपोवन शेनवारा परत मुंबय उपचाराक गेला. पांडुरंग मडकयकर वीज मंत्री. 5 जूनाक ब्रेन स्ट्रोक आयलो म्हूण कोकिलाबेन हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लो. 2 म्हयने जाले थंयच एडमीट आसा. मात ह्या मंत्र्याची प्रकृती कशी आसा हाचेर हॉस्पिटल वा सरकारान कसलीच अधिकृत म्हायती आजून मेरेन जाहीर केल्ली ना. आमदारां भितर कार्लोस आल्मेदा आनी इजिदोर फर्नांडीस दुयेत पडिल्ले. तांणी बरेच दीस हॉस्पिटलां आनी उपरांत घरा बेड रेस्ट म्हूण काडले. दोगूय आमदार विधानसभेन पावले. कार्लोस मतदाना पुरतो येतालो, मात इजिदोरान तातले तातूंत काणकोणचो आमदार म्हूण किल्लो लडयलो. अदीं सभापतीची खुर्ची सांबाळ्ळी. सध्या आदलो आमदार विष्णू वाघाक हेल्थवे हॉस्पिटलांत एडमीट केला. थंडी जाल्ल्यान ताका पुलमावान इन्फेक्शन जाला आनी प्रेशर हाल्ला म्हूण ताका एडमीट केला. अशे तरेन एकाच वेळार गोंयचे 12 मंत्र्यांतले 4 मंत्री, 2 आमदार सध्या दुयेत. तातले मंत्री सध्या तरी आपआपल्या उपचाराक बिझी. फ्रांसीस आनी मडकयकाराच्या खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पर्रीकरान आपल्याचेर घेतल्या. तोच आतां अमेरिकेक वचपाचो आशिल्ल्यान ताबो कोणाकडेन तात्पुरतो दितलो काय अमेरिकेसावन कारभार सांबाळटलो तें आजून स्पश्ट ना. फाटले फावट CAC नेमिल्ली. ते CACतल्या 3 मंत्र्यांतले 2 सध्या दुयेत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.